म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. वेरी गूड इवनिंग टू यू. वेलकम. बागीवन जोसेफ आज आमच्या गोंय दमान दिओसिसीच्या आस्काऱ्याचे पुर्बेची 9 दिसांची तयारी चालू आसा. आयज नोवेनाच्या 4थ्या दिसाक आमी पावल्या. 10 जानेराची मंगळार. आमचे मुखार विशय आयच्या दिसा दवरला तो वो आमचें कुटुंबीक जिवीत नव सरून जेजूचो पाटलाव करुया. हो दीस भेटयला आमचे दिओसिसीच्या विधवा विडोज, अनाथां पासत, ऑफन्स, वॉर्डां, सिनियर्स, दुसऱ्या प्रांतांच्या लोकां खातीर, मायग्रंट्स आनी संस्कृतीकरण इनकल्चरेशन करच्या वावरा खातीर. तशेंच तुमी जाणात दर दिसा कांय वारादां पासून आमी मागता. आयच्या दिसा सकाळीं सियोली वाराद आमचे मदें आसलो 9:15 मिसाक आनी तांची रोमारी ती घेवन आयिल्ली. आनी आयच्या आतां आमी रावता तयार जाता त्या मिसाक 4 वरांच्या पणजे वाराद आमचे मदें आसा. आनी तिवूय बी तुमी बी आमचे बरोबर ऑलरेडी आसात. तुमी बी रोमारी घेवन आयल्यांत. तुमकां बेश्टें जाणत जावंक आमी सदांच तुमकां सांगत आयल्या फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. सियोली वारादा खाली येतात त्यो फिरगोजो, यो, अंजुना, आसागांव, बादें, कांबुली बार्देस, ओशेल, सियोली, त्रोपा आनी वागातोर. आनी पणजे वारादा खाली येतात त्यो फिरगोजो, बिशोली, शोरांव, ग्रासा, शोरांव, सांत बार्तोलोमेव, कारांजाले, मेर्सेश, पणजे, रेबांदार, सांताक्रूज, सांत इनेज आनी तालिगांव. बाबा भयणीनो, तुमी इतली जाण आयज ह्या सांजेच्या वेळार ह्या मिसाक आयल्यान ती पळोवन म्हाका खुशालकाय भोगता. देवाक हांव दिन वाचतां तुमचे पासत. आनी तुमकां सगल्यांक म्हजो माये मोगाचो काळजांतान येवकार दिता. पूण खेरीत भाशेन आयज आमचे मदें पणजेचो वाराद आसा. तांकांय आमी सगल्यांक हे मिसाचे भेटेक माये मोगाचो येवकार दिता. आनी मागता देवा लागीं भोव करून बागेवन जुजेवाजाचे मोजतीन आमचेर जायतीं बेसांवां कुरपां फावो ती आमकां घोटाय हे मिसाचे भेटेंत जी आटापलेली आसा ती आमची जावंक. आमकां कोणाकूच हें बरेंपण नोवेनाचें चुकोना जावंक देवा लागीं खेरीत भाशेन हें कोत्ता आसतना एकामेका पासतूय मागुया. कसल्योय गरजो म्हत्वाच्यो आसा जाल्यार बागेवन जुजेक फुडें घालून आमचो व्हडलो भाव तो ताका फुडें घालून देवाक आमच्यो गरजो पावत्यो करुया. आनी जें कितें आमचे वाटेन आमी करूंक जाय ही भेट बापाक मानतली तशी ल्हानविकायेन, भोगतीन आनी आत्म्याचे उर्बेन आमी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. जावं आमचे जाबाब मागतात तेन्ना हे मिसाचे जाबाब दिवन व्हडल्या ताळ्यान गितां बी कितें आमी आमची मिसळ जावपाची आसा ती आमी करून 2 पड्डे आसात तुमकां तुमचे पासत, स्क्रिन्स आसात थंय उतरां घालतात. ही सगळीं सोंपेपणां आमी तांचो फायदो काडून ही मिसाची भेट जाता तितली भक्तीची करूंक, आमच्या फायद्याची, आत्म्याच्या फायद्याची करूंक आमी वावरुया. देव बरें करूं. भावा भयणानो, सांत जुजे वाजाची परबेची तयारी चालू आसा. आयज नोवेनाचो 4थो दीस. ही तयारी आमकां सगल्यांक ओत्मीक फायद्याची जावंक जाय. आमचे कुटुंबीक जिवीत नवसरूंक आयचो विशय आमकां उलो करता. हें करूंक कसले उपाय आमी घेवंक येतात हें नियाळून सगळीं आमी उबी रावुया आनी मिसाक सुरवात दिवया. गीत गावुया, तुजें कुटुंब एकठांय जाता. Amci moneci
तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगून चढता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगून चढता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमियात जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मादर ट्रिजा आपल्या एका भाशणान अशी उद्गारली, इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग हॅपीनेस अँड पीस टू द होल वर्ल्ड, गो होम अँड लव युअर फॅमिली. तूं आख्खे संवसाराक कुशलकाय आनी शांती हाडूंक सोदताय जाल्यार पयलो तुज्या घरा वचून तुजे कुटुंबाचो मोग कर. आयच्या नोवेनाचो मिसाचो विशय आमचे कुटुंबीक जिवीत नुसरून जेजूचो पाटलाव करुया. आयचो विशय आमच्या कुटुंबाचेर केरीत लक्ष घालूंक उलो मारता. दर एक कुटुंब एक मुलावी पवित्र सभा. आमचे आत्मीक, शारिरीक, मानसीक आनी समाजीक वाड पयली आमच्या कुटुंबान आकारून येता. कुटुंब आत्मिकायेन गोट उरूंक, जेजूचो पाटलाव करूंक पवित्र सभेचे केरीत मोन आनी केरीत प्राथमिकता आनी हुस्को. हो पवित्र सभेचो हुस्को पाप साहेब फ्रांसिस्कान आपल्या दाखल्यान आमोरोस लेतितिया हातून स्पश्टपणी उल्लेख केला. टीव्हीचेर, इंटरनेटाचेर वो आमच्या मोबायलाचेर पळोवंक मेळटा तें सिरियलां आनी चलचित्रांतल्यो काणयो कसल्यो गाय. कुटुंबान झगडीं, एकामेकाचेर दुबाव, काजारी जिवितांत अविस्वाशीपण, सून सासू माय ओ गो बायले मोदे तोंटे. हालींच्या वर्सांनी कुटुंबान तरेकवार घुसपा गोंदळाक सांपडून तांचेर वायट परिणाम जावन साबार कुटुंबां प्रश्नांनी पडल्यात. आमचे कुटुंबीक जिवीत क्रिस्ती तत्वांचेर जिवंक आनी आमच्या कुटुंबान नवसुर्णी हाडूंक जुझे वाज आनी ताचें कुटुंब आमकां एक देख. तांचे आवय बापूय क्रिस्टोफर आनी मारिया देवमोगाचें जिवीत जेली आनी आपल्या सवय भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडयली. आमचे कुटुंब भावार्थान तीर ओकोण जावंक, जेजूच्या पावलांनी चलूंक, कुटुंबान कोरी नवसोनी हाडूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन कोतकोत्यान मागुया. आयचो दीस विधवां, अनाथां, व्हडां, सिनियर्स, दुसऱ्या प्रांताच्या लोकांच्या मायग्रंट्स आनी संस्कृतीक कारणां करच्याक इनकल्चरेशन वावरा खातीर भेटयला. तेन्ना ह्या साबार तरेच्या मुनियारपणाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच शिवोली आनी पणजे हे वाराडां पासत आयज मागुया. प्रितीच्या भयणी बाबनो, सुरवातीच्या उतरांनी जी चिंतना कल्पना आमच्या मनात पडल्यान त्या वेळार आमी घडोवया. घोडे आमी कुटुंबान जियेताना आपस्वार्थी जाल्यात. फकत घोडे म्हजेंच चिंतलां, म्हजो फायदो चिंतला. दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान एकवटान मोगान जिवंक आमी सगलीं फाटीं उरल्यान. या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरुया आनी मिसाचे भेटेचे सुरवातेकूच त्याच देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. खेरीत भाशेन हे मिसाचे भेटेन आमी पीठ गामा ह्या आमच्या भावा पासत, ताचे फामिली पासत तांकां देवान बरी भलायकी कृपा फावो करूंक खेरीत भाशेन आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगळीं आमचे हात जोडून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो,
म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया, थोडोच वेळ ओगीच रावया. सांत जुजेबाजाक फुडें घालुया आनी आमची मागणी एमिसाचे भेटेंतल्यान बापाक उक्ती करुया. आयज कोण वाडदीस मनयतात, आपलो काजाराचो दीस मनयतात, तांचे पासत मागुया. जे कोण दुखांत आसात, पिडेंत आसात, कश्ट उरतात, जाणटे पिरायेर पावल्यान हॉस्पिटलांनी आसात, त्या बाबिणांचो उगडास करुया. भायल्या गांवांत वावर करतात, जांकां भुरग्याचें देणें फावो जावंक ना, जांकां नोकरी ना, तांचे पासत मागुया. आमच्या जोनेकल्याच्या कुटुंबाचो उगडास करुया. देवान आमकां सगल्यांक बरी भलायकी, शांती, सवस्काय फावो करूंक मागुया. आमी आमचेच पासत मागुया. देवा, तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे परजे पवित्र सभेक आजियेच्या शिमा पर्यान परजोळ आयली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलें. तुजे परजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शिवर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान रचलेल्या सगळ्या जनावरां मदें सोरोप चड शिडूक आसलो. ताणें बायलेक म्हटलें, बागेंतल्या सगळ्या झाडांचीं फळां खायनाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें. बायलेन सर्पाक जबाब दिलो, बागेंतल्या रुखां मदेकोत एक रूख आसा, ताच्या फळां विशीं देवान सांगलां, तुमी मोन्नांक सांपडना जावंक त्या रुखाचें फळ खायनाकात, न्हय म्हूण ताका हात पर्यान लायनाकात. तेन्ना सर्पान बायलेक जबाब दिलो, हें खरें न्हय, तुमी मच्चिनात. ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उकडटले आनी वायट बरें ओळखूंक तुमी आपणा भाशेन जातल्यात म्हूण देव बरो जाणत. म्हणटच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत आनी जानवाय जोडून घेवंक बुलोवपी अशें बायलेक दिसलें देखून तिणें तें फळ काडलें आनी खेलें. आपल्या घोवाकूय दिलें आनी ताणेंय तें केलें.
तेन्ना तांचे दोळे उगडले. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विंगली आसात म्हूण तांकां गमलें. त्या पासत तांणी अंजिराच्या झाडाचीं पानां शिंवलीं आनी बेंडाक बांदूंक पेंगटाक रुमाल केले. सांजेच्या शितोळ वारें मारतना सोर्वेस्पोत देव बागेंत भोंवतालो तेन्ना तांणी ताचो ताळो आयकलो आनी बागेंतल्यान झाडांनी दादलो आनी ताची बायल सोर्वेस्परा देवाचे नोदरे मुखावेले लिपली. देवाचे उतरे. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी सोगली म्हणया. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें पातकाचें कोत जोर धुवन काडलें मनीस कितलो बागी. सोर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जोर आडगा नाडगा नात, तो मनीस कितलो बागी. जबाब. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हटलें सोर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक भोगशिलें. जबाब. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. देखून भोक्तिवंत मनशांनी आखाताच्या वेळार तुका प्रार्थना करचें. बुट्टेचीं उदकां कितलीं उंच चडूंक तीं ताका लागचीं ना. जबाब. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां आकाताच्या वेळार. तूं म्हाका राखून दवरताय. सोर भोंवती सुटकेचे उलास तूं म्हाका आयकूंक दिताय. जबाब. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespor तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे पोरबेक जेरुसाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सोदांचे भाशेन जेरुसाल्याक गेली आनी पोरबेचे दीस सोंपल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापाय कळय नासतना भुरगो जेजू जेरुसाल्यांत पाटी रावलो. पूण तो वाट्याच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण सोजमून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून
जेरुसाल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकतले तांकां सोमेस्तां ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जाबाबांचें मोटें अजाप दिसतालें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवता. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकलो आसल्यात? पूण तो उलयता तें आयकून सोजमोली ना. आनी ताचे बरोबर तो जेरुसाल्याक गेलो आनी तांकां खालती रावलो. ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. एक कुटुंब जावन आसा समाजाची बुनियाद. एक कुटुंब जावन आसा आकारणेची शाळा. एक कुटुंब जावन आसा घोरावी फिरगोज. दर एक कुटुंब आमकां मोग, मोयपास, बरेपण, समजिकाय आनी सेवे साकरीचें मन आपणावंक आनी आमच्या जिवितांक अणभवंक आदार आनी सहकार दिता. मोगाल म्हज्या बाबा भयणांनो, ह्या उतरांनी आमी जायते पावटी कुटुंबीक जिविताचेर आनी कुटुंबाचेर आमी नियाळ करता वो आमी पत्रांचेर वो मासिकांचेर वाचता. मोगाल म्हज्या भाव भयणांनो, आयच्या नव्यानाचो विशय जावन आसा आमचें कुटुंबीक जिवीत नुसरून जेजूचो पाटलाव करुया. ह्या विशयांत आमकां 2 मोठी उतरां आसात, नुसोरणी आनी पाटलाव. आमी जरी तर संवसारीक जिविताचे नदर मारल्यार आमकां जायते घोराबे मेळटात, जे घोराबे अदीक आनी अदीक देवाच्या मोगान तशेंच आपल्या शेजारच्या मोगान भरून आपलें क्रिस्ती जिवीत सारतात. हे आनी सगळीं कुटुंबां जी आमी पळयता ती आमच्यान पवित्र कुटुंबाच्या जिविताचे नदर मारल्यार आमकां अदीक आनी अदीक प्रेरण आनीक आदार आनी सहकार मेळटा. आमी पवित्र कुटुंब म्हणटा आसतना आंकवार मारिया, जुजे आनीक जेजू जांचे उद्देशी आमकां सगल्यांक एक दिश्ट आनीक एक नदर कशी आमच्या क्रिस्त जिवितांत. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां कशे भाशेन मारिया आनी जुजे एकामेकाक शिणचे सुवातेर मोहिपासान, समजिकायेन आनी भोव करून ओगेपणान जेजूक सोदतात आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताचे लागीं प्रोश्ट घालतात. एके भाशेन आपल्या मनांत आनी काळजांत जी उतरां वो उणेपण ताणें भोगिल्लें तें ताणें जेजू फुडें घातलें. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कशे भाशेन आदाम आनी एव आपलेपणान बरोवन आपुणूच देवा सारकी जावंक ती मुखार सरलीं आनी त्याच खातीर तांच्या ह्या जिविता उद्देशी देवान आपलो मोग तांचे सगळें दाखोवचे सुवातेर तांकां वैकुंठांतली पयस केली. मोगाल म्हज्या भाव भयणांनो, ही दोनूय वाचपां आमकां एके भाशेन 2 तरांच्यो शिकवण्यो दितात. एके वाटेन आमकां पवित्र कुटुंब आमच्या कुटुंबाक प्रेरण आनीक एक आदार. दुसरे वाटेन आमचें कुटुंबीक जिवीत जियेत आसतना आमी देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक जाय आनी न्हय देवा सारकी जावंक. नुसोरणी हें उतर आमी जायते पावटी आयकलां. आपोवणें आमी जायते पावटी वाचता आनी ह्या आपोवण्या उद्देशी आमी जेजूचो पाटलाव करता. हांव 4 मुखेली तत्वांचेर नियाळ करूंक सोदतां, जे उद्देशी आमच्यान आमचें कुटुंब आनी कुटुंबीक जिवीत नुसोरणीच्या मार्गार हाडूंक
आदार आनी सहकार. पयले सुवातेर भावार्थ. भावार्थ जावन आसा एक भितरली खुणा जें दिसता आनी दिसना ताचेर आमी आमचो विस्वास दवरता. आमी सगल्यांनी देवाक पळोवंक ना, तरी पूण आमी देवाचेर विस्वास दवरता. जेन्ना एक भयण वो एक भाव जाका पेकोवणी फावो जाली तेन्ना देवान ताचे वो तिचे सगळें बरेंपण दाखयलां तें पळयता. तें पळोवन आमी एके भाशेन आमचो विस्वास देवाचेर दवरता. भाग्यवंत कांटेबरीचो आन्सलम भावार्थाचेर नियाळ करून म्हणटा, फेथ सिकींग अंडरस्टँडींग, म्हणजे भावार्थ सोदप आनीक समजिकाय. आमी जर तर अदीक आनी अदीक भावार्थान तीर गोट जातली जाल्यार आमी समजिकायेची मनशां जावंक गरजेचीं. हेब्रेवांच्या चिटयेंत 11व्या आवेस्वरांत आमकां भावार्थाचेर उल्लेख केल्लो जायतो आदार आनी सहकार मेळटा. पयलीच वळ आमकां भावार्थ कितें तें आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. एक बरवाशाचें आस्वासन, जे भाशेन आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां आदार आनी सहकार. भावार्थ अदीक आनी अदीक तीर गोट करूंक आमकां जायतीं हातयारां आसात. मागणें, संस्कार, देवाचें उतर वाचून नियाळून ते आमच्या जिविताक लाभूंक. तरेतरेच्यो घडण्यो ज्यो आमच्या जिवितांत घडटात, जावं घरा बेसवें जावं समाजांत, त्यो आमकां आदार आनी सहकार आमचो भावार्थ तीर गोट आनी ओकूण करूंक. दुसरे सुवातेर परम संस्कार. वाटिकानी दुसरी विश्वसभा लुमेन जेन्शियम 11व्या भागांत आमकां परम संस्काराचेर नियाळ करून म्हणटा, परम संस्कार जावन आसा तेंगशी सगल्या क्रिस्ती जिविताची. म्हणजे आमी जेन्ना परम संस्काराचे समारंभेंत वांटो घेता तेन्ना भावार्थान मोगान आनी भोव करून बरवाशान वांटो घेतल्यार आमी अदीक आनी अदीक जेजूचे सुर्तेन भरतल्या आनी ही सुर्ती आमी दुसऱ्यांक विस्तारूंक आनी वांटूंक पावतल्या. परम संस्कार आमकां सगल्यांक मार्गदर्शन दिता. दर एका परम संस्कारी समारंभेंत आमी वांट घेतना आमी आमचेंच उणेपण, आमची आव्हानां, कोस दोग एके भाशेन घेवन मिसाचे भेटेंत वांटो घेता. जर्मनी देशांतलो लोथार लीस एक धर्मशास्त्री परम संस्काराचेर नियाळ करून 4 उतरां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हणटा, पयले सुवातेर परम संस्कार जावन आसा अनामनेजी, एक उगडास जो जेजून आमकां आपल्या निवाळ्या जेवणांत दिवन दवरलेलो आसा. हो उगडास आमी दर मिसाचे भेटेन ताच्या नांवान करता आनी हो उगडास मीस सोंपल्या उपरांत आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत विस्तारूंक आनी वांटूंक गरजेचो. दुसरे सुवातेर परम संस्कार जावन आसा कोयनोनिया, एक समुदायाचें मागणें, एक समुदायाचें जेवण, जंय आमी एक समुदाय कशी गिरेस्त गरीब वायट बरी मनशां ह्या समुदायांत भोव करून मिसाचे भेटेन वांटो घेता. तिसरे सुवातेर परम संस्कार एपिक्लेजे, म्हणजे आमी आमची मागणी, आमच्यो गरजो त्याच जेजू फुडें घालता. आनी चवथे सुवातेर परम संस्कार प्रॉस्परा, एक त्यागाचो संस्कार. मोगाल म्हज्या भाव भयणीनो, परम संस्कार केरीत भाशेन आमकां आमचें कुटुंबीक जिवीत अदीक आनी अदीक नवसरणेच्या मार्गार हाडूंक आदार आनी सहकार. तिसरे सुवातेर कुटुंबीक जिवीत. आमचें कुटुंबीक जिवीत आमी जियेता आसतना मोग, बरेपण, दुसऱ्यांक समजूंक आनी भोव करून दर एका वांगड्याक आपणावंक गरज. ह्या दिसांनी घडिल्ल्या घडण्याचेर आमी नियाळ करता आसतना जायते प्रश्न आमच्या मनांत येतात, जायतीं चिंतां आमच्या दोळ्या मुखार येतलीं. पूण ह्या वेळार आमी अदीक आनी अदीक आमच्या कुटुंबाचेर नियाळ करूंक गरजेचें. आमचें कुटुंबीक जिवीत मोगाचेर आठवलें आसा काय? आमच्या वांगड्या सवें समजणी, कृपा आनीक बरेपण आमी वांटांक काय? कुटुंबीक जिवीत अदीक आनी अदीक नवसरणेच्या मार्गार चलतलें जाल्यार आमी एकामेकाक समजूंक गरजेचें. तेंच आमी पवित्र कुटुंबाच्या जिवितांत पळयता. तेंच तत्व आमी जुजे वाजाच्या जिवितांत पळयता, जेन्ना देवाचो मोग आनी जेजूचें नांव परगटूंक
श्रीलंका तशेंच मंगळूर वाठारांत विस्तारत आसतना दर एक कुटुंबीक जिवीत आनी कुटुंब अदीक आनी अदीक एकामेकाच्या मोगान भरून आनी फुडें व्हरूंक ताणें आपलें जिवीत करचिलें. आनी चवथे सुवातेर मोग जावन आसा व्हडतो शेगूण. हे आमकां बागोवन पावलू कोरिंतकारांच्या चिठीन 13व्या वेस्परांत 13वे वळींत सांगता. मोग दर एका कुटुंबीक जिवितांत आनी कुटुंबांत आसूंक गरजेचें. दर एका कुटुंबांत तशेंच यादनिकी तशेंच मोडवाशी जिवितांत आव्हानां कोश्ट त्रास येताच. पूण ह्या कोश्टांक त्रासांक आनीक आव्हानांक आमी मोगान फुडो करूंक गरजेचें. ह्या कोश्टांक जायते फावटी आमचे सुदेशी आमी ते विस्तारूंक आनीक समोरपूंक पावचे नात. आमकां दुसऱ्यांचो आदार जाय पडटलो. घोडे आमचे फिरगोसचे यादनीक आमकां आदाराक पावतले. घोडे माद्री भयण्यो ह्या वेळार आमी आमचेंच कुटुंब खंयच्या मार्गार आसा खंयचे देशेर वेता ते आमी विस्तारूंक आनीक एके भाशेन नियाळ करूंक गरजेचें. आनी जेन्ना कोश दोग आव्हान येता तेन्ना तांकां बरे भाशेन फुडो करूंक गरज पडल्यार दुसऱ्यांची सेवा दुसऱ्यांचो आदार आमी आपणावंक फुडें सरूंक आमचें मन आसूंक गरजेचें. मोगाल म्हज्या भाव भयणीनो, हे 4 मुद्दे ही 4 तत्वां आमकां न्हूच एकाच दिसाक पूण बगर दर दिसा आदार आनी सहकार आमचें कुटुंबीक जिवीत नोसुरणेच्या मार्गार हाडून जेजूचो पाटलाव करूंक. भावार्थ परम संस्कार कुटुंबीक जिवीत आनी मोग जावं दी आमकां तत्वां न्हूच आमचें कुटुंबीक जिवीत अदीक आनी अदीक नोसरूंक पूण बगर दुसऱ्या कुटुंबांकूय एक आदार आनी सहकार जावंक. दुसऱ्या कुटुंबांकूय आमी देख आनीक सहकार जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत कोतकोत्यान आमकां बागेन जुजे वाजाचे मजतीन स्फूर्ती आनी कृपा मागुया. देवाचें उतर आमी आयकलां, ताचेर आमी नियाळ केला. ह्या वेळार आमचें कुटुंब तर बरें जातलें जाल्यार देवाच्याच आदाराची आमकां गरज. आमची मागणी सर्गीच्या बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक मुनियारपणाक सदांच पयलो वयलो जागो दिवंक गरजेक सांपडलोल्या कुटुंबांक फावो तो आदार सहकार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या कारबारीपणाचो वापर सदांच पोरजेच्या फायद्या खातीर करूंक कुटुंबीक जिवीत मजबूत करतले कायदे आनी सवलती निर्माण करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जायतीं कुटुंबां निराशीपण गैरसमज बेबदिकाय अविस्वाशीपण आनी दुसऱ्या हेर कारणांक लागून दोशी जावपाचे गंभीर परिस्थितीर पावल्यांत. नाजारेतच्या पवित्र कुटुंबाची आनी भागेवन जुजेवाजाच्या गोराब्याची देख घेवन असल्या कुटुंबांनी नव्यान मोग, शांती, हुस्को, सेवा आनी हेर असलीं तत्वां निर्माण जावंक बापाची कृपा मागुया. हो आयचो नोवेनाचो दीस दिओसेजीच्या विधवा, अनाथां, वोडां आनी दुसऱ्या प्रांताच्या लोकांच्या
आनी संस्कृतीकारण करच्या ह्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद पडून तो फळां भरीत जावचो आनी ह्या वावरांत जबाबदारेचीं आसात तांचेर आनी हेरां आदारांचेर सुबां देणी ओची म्हूण देवा लागीं मागुया. आयच्या दिसाक सियोली आनी पणजे ह्या दोनूय वारादांतले यादनीक तोशी मोटवाशी आनी फिरगोजकार भावा भयणां बरोबर आपली रोमारिया घेवन ह्या नोवेनांत भाग घेतात. तांचेर सगळ्यांचेर आनी ह्या वारादांच्या वावराचेर बापाचो सुबा आशिर्वाद मागतना ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांक बापाची कृपा मागुया. प्रितीच्या बापा, आमचे मागणी, आमचे आवडे तुजे मुखार आमी दवरल्यात. थोडे तर मोठ्यान केल्यात जाल्यार दुसरी मनांतल्यानूच गुप्ती आमी तुमकां उबारल्यांत. ही सगळी मागणी स्विकार कर आनी आमकां कितें गरजेचें, कितें फायद्याचें जें मागलां आमी मागूंक नकळो तें पासून आमकां तर फायद्याचें तुज्याच उदारपणान तें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उंड्या सोऱ्याचीं दानां बापाक भेटयतना आमच्या आनी आमच्या कुटुंबाचें सूख दूख, वावर धंदो, सपनां आनी हेर सगळें देवाक भेटोवया आनी गीत गावया. जिणे वांटे जिणे खिणा. मोच्या भाव भयणांनो, हें मोचें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. बो मोगाळ बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या दानाचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एका मोगाच्या बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदीं परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे हांसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासूया. अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गाजयता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो घोट परगोटुया. सुम्याची तुझे मरण आमी समोर ओंपता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगोता, तुझ्या येऱ्याक आमी ओद्रेता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आके प्रितुमेंचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी कार्डिनल फेरो आमचे गोंडी बापाक आज सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, सगल्या आमच्या बाबा भयणांचो जी आमची कुटुंबीक वांगडी आसन मरून गेल्ली आसन तांचो उगडास कर. तांकां तुवें ह्या संवसारांतली आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं.
पुनर्जिवनपणाचो भरपासो धरून मेल्यांत ते आमच्या सगळ्या बाबा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी सागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडचोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची आनी हांगासर जमिल्ल्या सगळ्या बाबा भयणांची दया कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती जुजे तिचो पोती बागिवोन दोरनुतां आनी सर्व कालीन तुका मारल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां सगल्यांक वारो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनांक जेजून शिकवलेले मागणे एवढार बापाक आमी करतना आमच्या कुटुंबांत मागण्यांतल्यान मोग वाडोवन आमचो कुटुंब आमी एक एकल्यान मजबूत करूंक प्रयत्न करूंक जेजूचोच आदार आनी सर्गीच्या बापाची काकलूत आमकां मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळमेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशानत रयता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय राजकोटली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय आनी ह्या वेळार तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन सुमियाची शांती सदां काल तुमचेय सवी आसूं तुमचे सवे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेली संसाराचे पाप कातिले आमची काकूत कोर देवाचे शेली संसाराचे पाप कातिले आमची काकूत कोर देवाचे शेली संसाराचे पाप कातिले आमकां शांती दी सोमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्या बाबात आमी शेवक येता ती आमचे जोडटी आनी कास्ताली ना जावं तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशें कुडीक भलायकी आनी ओपत दी आमचे कुटुंब मागण्याचे मोगाचे एकवटाचे करूंक येता तो जिवो जेजू हो पळयत आसा होच जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येवन हेंच जिवीत जिवंक आमकां आदार दिवंक सोदता ह्या जेजून जाका ह्या जेवणाक आपणें केलां ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळ जेजूक आमच्या काळजान घेवचो वेळ पावलो ताका आमच्या काळजान घेवंक भावार्थान आनी भोक्तीन एकूच कुटुंब कशें फुडें सरुया पवित्र कोमन्याव हातार वो जिबेर घेवं येता फुडारी दाखयतात ते मांदावळीन कोमयाव घेवचो म्हूण आमी विनंती करता दुसऱ्या धर्माची कोण भाव भयणां आसत जाल्यार कोमयाव घेवचो न्हय म्हूण मागता ह्या वेळार गीत गावया भाव भयणी आमी सोगलीं Jesu
तितलें कोरेसांता म्हाका पावलें. एकूच गान आमच्या वोतम्याक, एकूच मोग आमच्या काळजाक, एकूच जीव आमचे सोबे, सोमेस्तांक देवा रोपलें. कोरात मोग एकामेकाचो, सोसो हांवें केला तुमचो, पेल्यात तुमी कोता तितलें कोरेसांता म्हाका पावलें. कोरात मोग एकामेकाचो, सोसो हांवें केला तुमचो, पेल्यात तुमी कोता तितलें कोरेसांता म्हाका पावलें. वेगळो चड कानू रोयलो, सगळ्याचो एक चड जालो. दुस्मानांक वेगीन घेवया, मोगान जिवीत जाळया. कोरात मोग एकामेकाचो, सोसो हांवें केला तुमचो, पेल्यात तुमी कोता तितलें कोरेसांता म्हाका पावलें. कोरात मोग एकामेकाचो, सोसो हांवें केला तुमचो, पेल्यात तुमी कोता तितलें कोरेसांता म्हाका पावलें. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, सांत जुजेवाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा आनी नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं, नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. एपोरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणांचे सोडवणीचो हुस्को धरून शिवर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, तुमकां इतल्या जाणांक पळोवन म्हाका खरेंच खुशालकाय भोगता. म्हाका उगडास येता गेल्या वर्साचो हे भाशेन लोक आमकां एकाय दिसा मेळूंक ना. देवाचे कृपेन देवान आमकां सुरक्षीत सांबाळल्यान आनी आयज बो करून ह्या माटवान सगलो लोक बोल्ला तो देव पळोवन आनी आमचो भाग्यवन जुजे खुशाल जाता आसतलो आनी आमी बरोबर
खुशाल जाता तुमी हांगा आयल्यान म्हूण पयलें उतर म्हजें तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. पयसतान तुमी आयल्यान जायतीं जाणां ताचे पासत तुमचे उपकार आमी आठवयता. केरीत भाशेन ह्या रोमारीच्या मिसाक तुमी सगळीं आयलीं आनी भोव करून ही रोमारी पणजे वारादांतसून आयल्या. केरीत भाशेन तुमकां आर्गां दिता. जावं आमचे पाद्री बाबांक सगळे पावनान पावतात ते आयल्यात. मोठवाशांक लौकिकांक सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे उपकार सदांच आठवयता हांव. ह्या वारादाचो डीन द डीन ऑफ दीस डिनरी पाद्री पियो आल्मेदा. तुमी जाणात रुजाय सायबिणीचे कारांजले इगोर्जेचो पादविगार तो. आनीक जाणें जायतो भार घेतला ह्यो ल्हान व्हडल्यो जबाबदाऱ्यो फिरगोजांनी वांटून घालूंक. आनी त्या प्रमाणे हाकाच लागून आमकां आमचो पाद्री भाव रिचर्ड पिनेरो सांताक्रूज इगोर्जेचो पादविगार आयज येजमान यादनी कसो तुमकां दिश्टी पडला ताका आमी दिन वाचता. ताणें आमचे पासत इमिसाची भेट भेटयल्या. मागीर आमचो फादर जोझफ कार्दोजो जो जेजुईत संस्थेचो वडील आसा. कॅन्डिडेट हावज मिरामार आनी आदारी प्रोविन्शलाक ताका आमी दिन वाचता. कांय बरे भाशेन उर्बेन इस्कुटावून ताणें हें देवाचें उतर आमकां फोडून सांगलां, आमकां संदेश दिला. आनी मागीर आमचो पाद्री भाव जॉयसम डिसोजा रावता कारांजले इगोर्जेंत. आनीक डायोसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन हिच्या चिटणीसाक तो आदारी. आयज ताच्या फुडारीपणा खाल कारांजलींचींच आमची भाव भयणां ती फिरगोजकारां तांकां घेवन कांय बरो गायन मंडळ आमकां तयार केला. आनी आमची काळजां देवाक उबारूंक ताणें आमकां आदार केला. आनी तुमी जायतीं जाणां एक फिरगोजांतलीं जावं तूं वाचप कर रे बाबा, तूं भावार्थाची मागणी कर रे, तूं सुरवातीची उतरां कर रे, हे भाशेन सगल्यांचो आदार मेळोवन कांय बरे भाशेन हो वाराद तांचें भावपण तांचें सहभागिलीपण आमकां दिश्टी पडटा. देखून देवाक आमी आर्गां दिता. आनी तुमकां सगल्यांक दिन वाचता पासत आनी तुमच्या सगल्या वावराचेर भोव करून ह्या वारादाच्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालचो. आनी बागेवन दुजे वाजाचे मोजतीन जायतीं बेसांवां तुमची पडचेर म्हूण आमी देवा लागीं मागता. आतां इल्लोसो वेळ तुमचे लागीं मागता. आमची सदांची कार्यावळ जी आमी सदांच सांगूंक आयल्या ती तुमकांय सांगूंक. नोव्हेनाच्या दिसांनी जानेराचे 15 पर्यान ही हांव सांगता ती कार्यावळ चलतली. सकाळीं 6 वाजता मीस पयलें, मागीर 7:30 9:15 रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन. मागीर सांजे 4 वाजता हेंय रोमारीचे मीस जशे भाशेन आतां ह्या मिसाक आमी आसा. आनी मागीर 6 वाजता इंग्लीश भाशेन हें मीस. आयतारा दिसा 2 आयतार आमकां भेटले ह्या नोव्हेनाच्या दिसांनी. एक आयतार गेलो, 8 गेलो, आतां 15 उरला आयतार, फुडलो आयतार. मिसाची मांडावळ मातशी दुसरे भाशेन. सकाळीं 5 वाजता मीस पयलें, मागीर 6:15 7:30 आनी 9:15 हें रोमारीचें मीस. आनी मागीर सांजे 4 वाजता रोमारीचें मीस आनी दुसरें मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. दोबाजीक परबे दिसा जानेराचे 16 सोमार तो इट्स अ वर्किंग डे. मिसाची मांडावळ हे भाशेन आमी थारायल्या. सकाळीं 5 वाजता पयलें मीस, 6:15 7:30 9:15 आनी दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे पावटी आमी इल्लेशें बिस्पा कडेन मागलें म्हूण ताणें आयकलें आमचें उपकारिताचें. आमी आमचो कार्दियाल साहेब आनी आमचो आर्सेबिस्प तो फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव आमचे खातीर ह्या वर्सा मीस भेटयतलो आनी ह्या मिसार तो प्रवचन करतलो. उपरांत बागेवन जुजे वाजाचे ओरातोरीच्या कुडांत हे सदांचे भाशेन आमी वर्सां वच करताच. 12 वरांचेर थंय मीस जाता ताच्या घरांत. म्हणटच तेंय मीस ह्या वर्सा आसतलें. आनी मागीर सांजे 2 मिसां उरल्यान ती परबीच्या दिसा 4 कोंकणी भाशेन आनी मागीर 5:30 हें निमणें मीस. 5:30 हें मीस इंग्लीश भाशेन. आनी बो करून आमी ते कामांक वेतात तांचे जितून इट्स अ वर्किंग डे आय सेड म्हणटच कामांक वेतात तांचे मनान धरून हें बो करून कामांक वेतल्यान पासत मीस. आतां आनीक इल्लोसो वेळ तुमचो घेवन ह्या जाग्याच्यो थोड्योश्यो सवलती ज्यो आमी तुमचेच पासत
आडायल्यात ते हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. खरें म्हळ्यार तुमी जाणात तें, पूण ह्या वर्साक मातसो बंदोबस्त दुसरे भाशेन आमी केला आनी कितेंच कोणाकूच चुकोंक नाका म्हूण आमी तुमकां मातशो हाचो सुमार कसो दिता. कुमसारां जावंक सोदता जाल्यार मिसां दिवंक सोदताय विनंती बरोवंक पेटिशन्स डोनेशन देणगी दिवंक सोदता वा आमच्या स्टॉलान धर्मीक स्टॉलान कितें तरी घेवंक सोदता एक वस्त बरोबर आमचो कालेंदार जो तुमी चुकोवंक फावना, कित्याक ह्या वर्साक आमी हो कालेंदार चालू आसलेले परिशदेचेर आदारलेलो आसा. जायती माहिती थंय आसा. फर्स्ट एड सेल केन्नाय जिवाक मात बरें दिसना जाल्यार, तशेंच आमचे वॉशरूम्स फेरी पिवपाक उदक आनी बरोबर आमच्या पोटाचें पळोवपाचें सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन हें सगळें बाबा भयणीनो तुमचे सेवेक. हातूंत आमकां व्हडलो कॅन्टिनाक पासून फायदो ना, पूण हें तुमचे सेवेक आमकां तुमचें बरें जाय देखून हें तुमचे पासून आमी दवरलां. तेच भाशेन नोवेनाच्या दिसांनी ते परबी दिसा पर्यंत बागेवन जुजेवाजाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली. सांताचे मुर्तीचो उमो घेवंक थंय भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. फाल्यांच्या मिसाक कोणूय सुरवातीचीं उतरां जावं वाचपां वा बावळ्याची मागणी करूंक सोदता, कसलोय आदार आमकां दिवंक सोदतात जाल्यार आतां पासून तुमच्या नांवान दिवंक जातात आनी ते प्रमाणे तुमची तयारी करूंक जाता. बाबा भयणीनो, ज्या आमच्या भावां भयणांक आयकोपाची कठीणाय आसा, जे परी कोणाकूय चलपाची कठीणाय आसूंक शकता, उलोवपाची कठीणाय आसूंक शकता, कसलीय कठीणाय दिसा, पूण बोकून हांगा आयकोपाचें चड म्हणटोच जांकां आयकोपाची कठीणाय आसता, हियरींग इम्पेरमेंट, नोवेनाच्या दिसांनी तांचे पासत हें 4 मीस आमी तांचे पासत दवरला. ही आमची भयण जोसफीन ह्याच आमचे सेवेक ते आसा. कांय बरे भाशेन ह्या खुणांतल्यान ते हे मीस एक्सप्लेन करता, समजणी दिता. म्हणटच हांव समजता की कोणूय जावं ते बाबडे, कोणूय जावं, सगल्यांक देवाच्या राज्यान सुवात आसा आनी जेजूक नाका. कोणूय आमचो इबाड जाल्लो, कोणूच आमच्या राज्यान कचरो म्हूण ना, भायर आयल्लो ना. तांचेय बी चिंतून आमी ही सेवा दिता, ती तुमी घेवची म्हूण आमी मागता. हांगा एक जालें म्हणटू इट ऑल्सो कम्स ऑनलायन, पूण हांगा आयल्यार ही आमचे सोलोत हांगा आसा. म्हणटच द होली मासीस फॉर हे 4 मीस आनी दोबाजीक पोरबेचे मीस 10 मीस, 4 म्हणटू सुद्दां 9 मीस ते म्हणटा हांव, आनी 10 मीस पोरबेच्या दिसा will be interpreted. The holy masses will be interpreted in sign language. म्हणटच बाबा भयणीनो, असलीं भावां भयणां पर्यंत आमकां म्हत्वाची हांव अशें म्हणटालो देखून सोयेक मेळ्ळ्यार ही खबर असल्या भावां भयणांक तुमी पावती करची म्हूण मातशी आमची विनंती आसा. आनीक पावटी सगल्या तुमच्या बऱ्यापणा पासत आमी देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात आमच्या जोन एकल्याच्या कुटुंबान मोगान एकवटान जीव क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार करून तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणजे बागयोन जुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणे. मोगाल बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या ओजापांनी तुझ्या उतराची बी मनशाच्या काळजांनी ओपले. ताच्या पावलार पावल धरून तुझ्या सेवका बागयोन जुजे वाजा पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारयेच्या आश्रयाकार आपल्या आख्खे जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणाचो मुकुट सोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो. देखून आमी संतोसता
आनी ताचेच मोजोती आमकां आमकां उपकार फावो जावं म्हूण मागता इल्लोसो वेळ ओगीच रावया. हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेतना बरी क्रिस्ती तत्वां आपणावून आमचें कुटुंबीक जिवीत नवसरून फुडें पावलां मारुया. साताच्या मानाक गीत गावुया जुसे वाजा आमच्या बाबा.